नमस्कार. आम्ही आईच्या कामकाजाक सुरुवात करूया. पहिलो प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. I may be permitted to ask question number 1A. तर ते छापील प्रमाणे In the test, in the whole annexure, जाणून म्हणतो मार्क्सां प्रमाणे ते मार्क्सान there are a lot of discrepancies. म्हणजे there is no I am making a statement that they have been partial method has been used while selection. Now while selecting 13 out of 15 पडले for those people written examing बरे आन्सर केले तांकां सारकें कोणी पडले आनी जे कोण आन्सर केले ना रिटर्ना तांकांच ओरलां बरें पडले. सो जे पड कोण शिकतात बरे ते कितले पासून they can get 1 and 2 पासून. That is one question. Second, I want to ask the Chief Minister whether he has kept any other selection at least पयलें pending of 17 candidates and तांचेर पेंडींग दवरलें जाल्यार कित्याक दवरली काय म्हण तें लिस्ट पयलींचें हें लिस्ट आतां फ्रेश केलें तें BJP कार्यकर्त्यांक हेल्प करपाक काय वॉट इज द होल लेट CM एक्सप्लेन टू मी. स्पीकर सर, माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार 85 मार्क रिटन एग्जामीक आसता. म्हणजे मनशाची बरोवपाची कॅपेसिटी ज्ञानान नॉट नेसेसरी एकदा ज्ञान हें 85 मार्कान तो बरयता पळय प्रश्नाच्या त्या उत्तरांचेर अवलंबून आसता आनी त्या प्रमाणे मार्क मेळटा. सो देर इज अ क्लियर क्रायटेरिया ऑफ 85% वेटेज टू द रिटन एग्जाम and 15% वेटेज टू द ओरल एग्जाम. सुप्रीम कोर्टान हें क्लियर केलां की ओरलाक 15% आसतलें, 15% पेक्षा चड आसूंक शकना. आतां ते 15%, कोणाक 3 पडटा आनी कोणाक 10 पडटा आनी कोणाक समजा रिटर्नान 50 पडटा आनी कोणाक 47 पडटा. नेसेसरली 47 वालो 50 पेक्षा कमी आसता अशें न्हय. एकदा परत परीक्षा घेतली जाल्यार 47 मे गेट 55 आनी 50 वाल्याक 40 पडूंक शकता. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डे ही इज लक वेदर ही नोज द पर्टिक्युलर सब्जेक्ट बेटर. आनी त्यामुळे कोणे रिटन एग्जामीक मार्क सुबेज मेळ्ळे म्हणून तो कितें हाज्या भायर वता अशें न्हय. वजन ज्या प्रमाणे दवरलां सिलेक्शनाच्या क्रायटेरियान त्या क्रायटेरियान 85 रिटनाक आसा, 15 ओरलाक आसा. दोगांची एकत्र करून जो फुडें सरता तो सिलेक्ट जाता. म्हणजे पळय जितले मनीस सिलेक्ट जावपाचे आसता तातूंत आयलो जाल्यार तो सिलेक्ट जाता. हांगा भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो किंवा काँग्रेसीचो कार्यकर्तो ही गजालीचे खंयच क्वॉलिफिकेशन टॅग आमी लावन ना. 17 कॅन्डिडेट्स ते कितें पेंडींग आहा लिस्ट. वेटींग लिस्ट तयार केले आसतले. वेटींग लिस्ट 1 वर्स वॅलीड आसता. वेटींग लिस्टाक जितले पोस्ट डिक्लेअर केल्ले आसता पळय तितल्याच पोस्टा पर्यंत पोजिशन सिलेक्ट करपाक येता सोडून त्या कॅटेगरीचे. म्हणजे वेटींग लिस्टान परत जर तूं ST कॅटेगरी आसत जाल्यार वी कॅनॉट टेक फ्रॉम जनरल कॅटेगरी. वी हॅव टू गो फॉर ST कॅटेगरी. इफ इट इज OBC वी हॅव टू गो फॉर OBC कॅटेगरी. इफ इट इज SC वी हॅव टू गो फॉर SC कॅटेगरी. आनी तशेंच बाकीच्या हांकां आतां हॉरिझॉन्टल डिवोल्युशन जें आसता पळय तें जाय जाल्यार जनरल कॅटेगरी घालपाक येता. म्हणजे आतां फ्रिडम फायटर तो सीट नासलो, भुरगो नासलो, दॅट कॅन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 17 कॅन्डिडेट्स पडे आहाय. म्हाका खबर ना कितले. विजिलन्सान तेंची इन्क्वायरी घातल्या. तूं उलयता विजिलन्स इन्क्वायरी देयर इज अ लिस्ट व्हिच इज केप्ट पेंडींग. 17 बरोबर आसा. 17 जे भुरगे आसा पळय तांचेर कितें ना कितें तरी केशी किंवा कसल्यो ना कसल्यो सगळे 17 केशी ना. इफ आय बिलीव 2 people have rejected the offer of acceptance. Is it 2? 2 people have rejected offer of acceptance. तातूंत भितर एक पर्रीकार आहा. एक पर्रीकार आहा म्हजो पयसचो नात्यांतलो पण ताणें रिजेक्ट केला पुलिशीचें PSI पोस्ट. आफ्टर गेटींग सिलेक्टेड ऑल्सो ही इज अ इंजिनियर. ही चोज टू रिमेन एज इंजिनियरींग हातूंत लायनीन आनी ही रिजेक्टेड. ही रिफ्यूज्ड. Speaker sir,
नाव दिस ही There is one CM more who said refused. CMन रायटफुली म्हणला आणि पहिले सारखे बरेपेक्षी ते वजन म्हणते एक बरे उतर उजा गेले नाही CMन ते प्रिवियस आन्सर हे चान्सर बट आता व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज हे पडे हा हे पडे सिलेक्शन पडे हा. I have asked second question whether any of the selected candidates charged sheeted by Goa police for rape, extortion, trespass, murder at selection time CMन म्हणला no details are obtained. I can show you substantially that record that यांचेर भरपूर केस आहे. Some of them have been charge sheeted also. Why I am telling you guys, same I'll just गेल ते असेंब्लीन हांव लास्ट टर्माक CMन उलयलोलें संदीप वेंगडकार म्हणटा एक ड्रायव्हर बाबूशाय गेलो एड्युकेशन डिपार्टमेंटात तेजी क्रिमिनल रिकॉर्ड आहा म्हण तेका काड म्हण. आतां CM तेन्ना तेश उलयल्लो आतां चीफ मिनिस्टर इनस्पायट ऑफ रिकॉर्ड यू हॅव अपॉइंटेड. वाय अपॉइंटेड कोण जर तूं क्रिमिनल केस असले आसत लेट हिम ब्रिंग टू माय नोटीस. आय वील इवन बिकॉज CM वचून ते कोणाचेर क्रिमिनल केस आसा ते चॅक करना. सम पीपल ब्रिंग इट टू द नोटीस. पुलीस रेकॉर्ड येता ताज्या प्रमाणे आमी वता. ज्यांचेर क्रिमिनल केस चार्जशीट जाल्या किंवा इवन क्रिमिनल सिरियस केस आसा कोणाकूच अपॉइंटमेंट लेटर दिवं ना. तो उलयता ते ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट. ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जातकूच मॅडिकल एग्जाम जावची पडटा आनी त्या मनशाचे सगळे कॅरेक्टर आनी एंटीसिडंट्स आमी ऑब्टेन करता. तो एक तरी आपलें डिक्लेरेशन दिता आपले रिकेस आहा म्हणून. ज्यांचेर केसी आहा पळय तांकां कोणाकूच आमी जॉयन करून घेवन ना. आनी केस जर तूं भायर उडयल्या नॉर्मल केस कोर्टान भायर उडयल्या जाल्यार ताणें जर डिक्लेरेशन दिल्लें आसत जाल्यार वी कॅन कन्सिडर. द फूल इश्यू इज बींग एग्जामीन एट दीस मोमेंट. नो वन वीथ एनी टायप ऑफ इन्क्लुडींग ताज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक भुरगो आसा ज्याचेर ट्रॅफीक ऑफेन्स रजिस्टर आहा ताका सुद्दां आमी घेवन ना. वी आर फॉर्मुलेटींग अ गायडलायन. एकाचेर रेप केस जाल्ली ती म्हणजे केस चार्जशीट जावच्या पयलींच कोर्टान भायर उडयली एज अ रॉंग हें आयडेंटिफिकेशन म्हणून. पण तरी सुद्दां ताका घेवन ना. वी आर फॉर्मुलेटींग अ गायडलायन की कसल्या पद्दतीन कन्सिडर करपाक येतलें आनी कसल्या कारण ते पुलीस ज्याचेर रेपाची चार्ज आहा तो फाल्यां पुलीस जालो धर तूं जाल्यार तो लोकांक न्याय कितें दितलो. त्यामुळे वी डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दीस नेचर. हावेवर दोज हू आर इन मिसलेनियस मॅटर लायक फॉर एग्जाम्पल एक्सिडेंट विक्टीम एक्सिडेंटाचो विक्टीम न्ही सॉरी एक्सिडेंट एक्युज्ड. गाडी मातशी समजा एक्सिडेंट जाली ताचेर केस लागल्या जाल्यार तो कोर्टांतल्यान जर मेकळो जालो किंवा केस भायर पडले आसत दॅट कॅन बी कन्सिडर. बट अजून निर्णय घेवन ना. ताचेर पॉलिसी डिसिजन करून आमी निर्णय घेतले. सद्या कोणाक क्रिमिनल आशिल्ले रेकॉर्ड घेवन ना. Is it an assurance? Naresh Sawant. एक minute, sir. I'm not finished only because he's answering the same. Okay, last question. I'll make it short. तू जो तर विचारपा दिना आनी शॉर्ट करता. लास्ट तुवें तांकां आतां ट्रेनिंग खूंय धाडले. I'll continue. खूंय धाडले हांव बरोबर होल क्वेश्चन दिसता what I'm going to say. No, you don't give any introduction to ना the इंट्रोडक्शन दिवपा न्ही. वन सेकंड हें उलोवपा पडटा. तांकां हे ट्रेनिंगा तुवें गुजराता धाडले. कित्याक धाडले? वाय बिकॉज पयलीं सोल्ला नाशिक धाडटाले. हांव अवेलेबल नाशिल्लो. ना एक सांगता लागो कित्याक वाय आमी ज्या जाग्यार वन सेकंड आमी एकाच जाग्यार जायना खूब जाग्यार रागा जायनाका. वाय एम टेलिंग यू बिकॉज हे कितें जाता आतां टॉपीक फकत गुजरातांतूच डिसिजन जातलें मग भिरांत येयल्या आनी आतां आनी पयलीं कितें जातालें नाव CM कितें जाता इज अ बक्त ऑफ दीस फेलो हू भाऊसाहेब बांदोडकर. तेणें महाराष्ट्रांत घालपाक ट्राय केली. तूं आनी बी गुजरातांत बी घालपाक ट्राय करीत गोंयां भिरांत येयल्या आनी मागीर ओपिनियन पोल अलेक्स रेजिनाल्दा घेवपा पडत. आनी अशे भाशेन जायत ते हांव कित्याक म्हणटा कित्याक तूं फकत नमो म्हणीत आहा भिरांत दिसता. Alex Bab, तुजो question irrelevant आसा. ताणें जरी प्रश्न सारको irrelevant विचारूंक question. ना It is supplementary is जाल्यार हांव irrelevant. ताका एकूच उत्तर दिता की गोंय हें स्पेशल स्टेटस आसूंक जाय आनी गोंयचें राज्य हाका स्वताचे इंडिपेंडंट कॅडर आसूंक जाय असो सुद्दां निर्णय आमी घेतला. त्यामुळे तूं कितें सांगता ताका कांयच आणि नमो नरेश पळय आहा सावंत. नाही ताजे म्हायतीक सांगता ताका ना एक मिनीट ताका खबर ना. आमच्या हिंदू भितर नमो म्हणजे देवाचें नांव. तुका खबर नासत. नमो वासुदेवाय नमः म्हणटात आमी. म्हणजे वासुदेव पळय जो आसा कृष्ण आसा ताका हो विष्णू आसा हो विष्णू न्हय विष्णू जो आसा पळय विष्णू देवन दिवी गेला. नमो देवा नांवान तूं फकत नरेंद्र मोदी नांव घालो सोदता. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. राव मरे विष्णूक नमस्कार करता नमो करता अशें आमी देवाच्या हातून उल्लेख करतात. त्यामुळे नमो म्हणलें म्हणजे कांयच ना. नमो म्हणजे तुका नमस्कार.
बट तुगे मिनींग डिफरंट तो जाला नमो तूं पळय फकत हा. नमो तो करू सोदता तो नमो आसा पळय तो सद्या काँग्रेसीक स्पीकर सर तेका लागून सद्या तो सांगता. काँग्रेसीक नमस्कार कोण कसो मिनींग घेता ताजेर आसता तें. नरेश सावळ. स्पीकर सर, जे मार्क लिस्ट आसा त्या मार्क लिस्टा प्रमाणे जर पळयत जाल्यार रिटर्नाक 50 पडल्या तांकां ओरलीक 1 घातला आनी जेका रिटर्नाक 35 पडल्या ताका 13 14 घातल्या आनी ताका फुडें व्हेलो. म्हणजे म्हाका इतलें विचारपाक जाय की खंयच्या रिटर्नाक म्हत्व चड दिता काय ओरलीक म्हत्व चड दिता. सांगता स्पीकर सर रिटर्नाक म्हत्व चड दिता कारण रिटर्नाक 85% वेटेज आहा आनी ओरलीक फक्त 15% वेटेज आहा. समजा हांवें अर्दे दिल्ले युनियन मिनिस्ट्री MORTH MOST आणि त्यानंतर ही कामां दोन्ही टेंडर जातली. आता तिसरो जो आसा ताजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवला खातीर मुवमेंट जाल्लो आसा. तातूंत काही लँड एक्विजिशन प्रॉब्लेम आसा आणि तो लँड एक्विजिशन केले नंतर तिसरें काम चालू जाता. सभापती महोदय, सांतांद्रे मतदारसंघात सध्या सगळ्यात व्हडली समस्या ती उदकाची पुरवण बरोबर जायना. वारंवार ह्यो कंप्लेनी येतात. सरकारच्या लक्षांत हांवें ती हाडून दिल्ली आसा. ही सिस्टम सुदारपा खातीर खंय कितें वेवस्था केल्या तें कृपया मंत्र्यान सांगचें. अति मातशें म्हाका खूब आनंद जाता सांगता आसतना जेन्ना वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आणि पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट आमचे कडेन आयलो त्या दिसा पासून ह्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटांत इम्प्रुवमेंट खातीर आमी काम केल्लें आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट जो जवळ जवळ 15 MLD उदक तिसवाडी तालुका शॉर्टेज आसा ते शॉर्टेजा खातीर ओपा ह्या भागांत 25 MLDचे काम चालू जाल्लें आसा. त्याच प्रमाणे गांजे उसगांव ह्या भागांत 25 MLDचें काम चालू जाल्लें आसा. हे सगळें काम पूर्णत्वात गेले नंतर फोंडा तालुका तिसवाडी तालुका ह्या भागात उदक जवळ जवळ सरप्लस 10 MLD आसतलें. इतलेंच न्हय, सांतांद्रे ह्या भागांतली जी पायपलायनी आसा त्यो पायपलायनी आमी बदलपाक घेतिल्ल्यो आसा. एक टेंडर 6 कोटीचें ऑलरेडी आमी काडिल्लें आसा. पूण काही तांत्रीक कारणां लागून हे काम आमी आजून पसून कॉन्ट्रॅक्टराक दिवना. कारण कॉन्ट्रॅक्टरान जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल एक्सपेंडिचर सँक्शन आयलें आनी कॉन्ट्रॅक्टराक जेन्ना पयली ऑफर ऑफ वर्क ऑर्डर म्हणून दिता ती दिली, ताका जी गॅरंटी दिवपाक जाय आशिल्ली ती ताणें दिवना. ताणें कंडिशन घातलें की आपल्याक अमक्या दिसां भितर पयशे पयलीं मेळपाक जाय. आतां फॉर्म 8 ऑफ CPWD मॅन्युअल क्लियरली सेज that any tender which comes with the condition either prior or after the approval of the expenditure sanction, it is summarily rejected. And त्या खातीर sanctioning authority GSWB आशिल्ल्या कारणान I have recommended this tender to finance department. पण कॉन्ट्रॅक्टर अशें कित्याक म्हणटा सरकारचे पयशे बेगीन पडना हो भंय आसता तांकां काय कितें आसता. कारण सभापती महोदय, एक 2-3 कामां अशीं आसात की जांचे कॉल 5 ते 6 वेळ आयला. 5-6 वेळ तांचें टेंडरींग जालां आनी 6 वेळ टेंडरींग जावन सुद्दां एकूय कॉन्ट्रॅक्टर थंय घालना. विचारल्यार ते म्हणटात की आमची बिलां पेंडींग आसा, आमी कशें घालतले. दुसरी एक सिस्टम की बिल हें टेंडर जालें, टेंडर अप्रूव जाले नंतर ते फायनान्शियल अप्रुवलाक वता. फायनान्शियल अप्रुवलाक कमीत कमी 8 ते 9 म्हयने लागतात फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान परत येयसर. आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आपणें पोरूं घाल्लें, अंदू अप्रुवल आयलां, अंदू रेट वाडल्या, आपूण कशें करतलो. हाजेर डिपार्टमेंटाक कितें म्हणपाचें. अदी मातशें पयलीं जी प्रथा आशिल्ली ती प्रथा आज थोडी तातूंत चेंजीस केल्ले आसा. हाजें कारण पयलीं हांव सांगता. एक आमी टेंडर काडलें, समज 2 कोटीचें, 20% बिलो तो कॉन्ट्रॅक्टर काम करतालो. सो 40 लाख रुपया त्या टेंडरांत सेवींग जावपाक आशिल्ली.